म्हाका ह्या दिसांनी एक आवय हांगासर आयली दुयेकान घेवन रे तरी वेळार रडतास कंगाल जाता ती पडटा आनी लोळटा कालकिता बोब मारता एकल्यान म्हाका विचारलें फादर ती बायल मनीस भारी रडता कंगाल जाता लोळटा आनी हाक बोब मारता कितें तिका देंवचार लागला की म्हळें तिका देंवचार लागना वय तूं तिका पळयता तर तुका देंवचार लागल्या बरें दिसता कित्याक ती रडता तर ती दुखेस्त आसा तिणें शांती समाधान होगडायल्या कित्याक तिजी थंयसर शिकोन आसलें ग्रॅज्युएशन थंयसर हॉस्टेलांत आसलें हॉस्टेलांत भायर घालां प्रिंसिपलान म्हणून ताका परिक्षा बरोवन सोडना ते 11व्या वर्साचे फायनल एग्जाम बरोवचेर आसा त्याच्या शिकपा खातीर 5 लाख रुपये करशिल्ल्यात तिणें कोणा कडेन रीण काण घेवन तिचो घोव भायर गांवांत काम करता आनी आतां हें चेडूं कोणाच्या एकल्याच्या मोगार पडलां पळोवंक गेल्यार तो चेडो 10वी सही शिकोना आनी सर वायट सालिचो ताची आवय इज्रायलांत काम करता ती पयशे धाडटा त्या पयशांनी हो ड्रग्स घेता बिडी सिगरेट वाडटा आनी सोरोय पियेता हें चेडून ताच्या मोगार पडलां की त्या चेड्यान ताका इस्कालात तावन त्याच्या कॉलेजींतल्यान भायर आपणून दर्या तडीर थंय हांगासर बोंवडेलां हॉटलाक आनी व्हेलां देखून हें केवल खाणा जेवणा खातीर आनी इल्ल्या पयशां खातीर एक ताका मोबायल दिला म्हूण ताच्या फाटल्यान आसा देखून म्हजी सगळी शांती समाधान नास जाल्या म्हूण तें भयण हांगासर आयलां तें खंतीन बेजारायन देवा म्हाका रडोन आसा तुमकां सगळेंच हांव व्हडा मोगान मानान आनी घरान स्वागत करता दिव्यवाणी लायव्ह हे मागणेचे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोब तुमचे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं भोव मोगाच्या न्हू जेजू लागीं आमी काळजांतान उलोवया आनी म्हणया तुजो मोग करूंक सोमया जेजू हांव आशेतां दैवी गायना बुकांत कंतार नंबर C6 पेज नंबर 87 तुजो मोग करूंक सोमया जेजू हांव आशेतां 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 फाल्यां कितें घडा तें हांव नेणा फाल्यां कितें घडा तें हांव नेणा पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जाणा तुजो मोग करूंक सोमया जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोमया जेजू हांव आशेतां तुजो मोग केल्ल्या शिवाय आमकां संपूर्ण सुशेग ना संपूर्ण शांती ना परिपूर्ण संतृप्ती ना वे बापा तुज्या मोगांत जियोंक आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत सदांच रावोंक आमकां हर एकल्यां फावो कर बापा तुज्या पांयां तळे येता आमी बापा आमच्या गरजांनी तूं पाव पिडेस्तांची पिडा गूण कर कठीण दूख सोंसतल्यांची दूख बापा नपयस कर तांकां ताच्या कुडींत सुशेग दी बापा बरी भलायकी दी बापा आनी मतीक समाधान दी बापा तांचो वावर करूंक शिकच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक बापा तांकां संपूर्ण बरी भलायकी दी बापा जाणवाय दी बुदवंतकाय दी परिक्षे बरयता आसतना बापा बरें करून बरोवन बरें फलितांश घेवंक आनी जिवितांत यशस्वी जोडूंक फावो कर बापा तरणाट्यांक बापा सर वायट आतां अलग रावंक खंय वेळार तांणी काम करून दीस पडतो ग्रास सोडून बरें काम तांकां फावो कर वेपार वयभट तांचो बापा यशस्वी कर जैतेवंत कर बरें लाभ तांकां मेळोवन दी तांणी हाती घेवचे हर एका वावरांत तांकां तूं सुफळ कर बरें एम्प्लॉयमेंट तांकां मेळोवन दी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवन दी परगांव वचोंक तांकां विजा पासपोर्ट वेळार जावन दी तांचे दाखले जावन दी सर प्रोफेशन एग्जाम इंटरव्यू आसतात तांणी पास जायशें कर बापा तांणी घर बांदूंक आशेताना वेळार एक घर बांदूंक तांकां म्हणलो जागो दी बापा तांणी फ्लॅट घेता आसतना बऱ्यांतलें बरें फ्लॅट रेसिडेन्शियल फ्लॅट तांचे आस्तपदीक सोडोवन दी आनी वाडोवन दी बापा कुटुंबा जिवीत दियत आसतना बापा तांकां वेळार जिवीत असो सांगातीन फावो कर बरें कुटुंबा जिवीत जियोंक पवित्रपणान जियोंक तांकां कृपा दी बापा भुरग्यांचें देणें दी बापा त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक सर आशिर्वादां बेसांव फावो कर भुरग्यांची पिडा गूण कर भुरगीं हांव बापाय विधेय जावन दी खालती जावन दी साद्या बळ्या
पवित्र वाटांनी चलोवन दी बरें शिकप शिकोवन हांव बापायक एक आशिर्वाद जावं दी बापा कुटुंबांत माया मोको साचून दी आनी कुटुंबांत असल्या प्रायवंतांची सेवा करूंक आमकां फोव कर खंयच्याच प्रायवंतांक ह्या पिडेस्तांक कश्टातल्यांक आमी कुटुंबांत पयस करीन अशें सगळ्यांक आदार संसूच आसून माया मोगान आपुरबेची आदर्श कुटुंबा जिवीत जियोंक बापा आमकां फोव कर तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ बापा जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कशें आसा तुमी सगळीं मोगाचे न्हू दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगान मानान आनी घनान स्वागत करतां आमी आमच्या जिवितांत देवाक सोदता कित्याक आमी देवाक सोदता देवाक सोदलेंच आमकां आमच्या जिवितांत दादोसकाय मेळटा संतोश मेळटा आनंद मेळटा दैवीक मोगान आमी मरता आनी शांती समाधान आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा आमकां मेळचें हें शांती समाधान भोव वर्तें जावन आसा स्वामी जेजूस आमकां म्हणटा जो आमच्या वांजेलांत 14व्या बसरांत 20 आनी 7 वळीर जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां म्हजें समाधान तुमकां दितां संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियेवचेय नाका मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका समाधान दिवंक आशेता कसलें हें समाधान समाधान म्हणटना थोडे फावटी आमी चिंता कसलोच आवाज नातल्यार समाधान म्हणून वा समाधान म्हळ्यार ओगोस रावचें मौनपणांत रावचें समाधान म्हळ्यार कसल्याच तराचे उसामळाय या कसले तराचे एक उद्वेग ना जावचें म्हणून पूण मोगाचें न्हू समाधान आवाजांती आसूंक साध्य आसा थोडे फावटी कठीण जावन आसल्यार आनी धैर्यान कितेंय उलयल्यार बोळान उलयल्यार थंयसर समाधान आसूंक साध्य आसा आवाजा मदेंय समाधान आसूंक साध्य आसा समाधानाक स्वामी जेजूस मोगाचें न्हू एक वर्तें आदर्श जावन आसा जेजू थंय आमी समाधानाचे आदर्श आमी पळयता हें समजोवच्या खातीर पयलीं आमी जाणा जावया समाधानाचे विरोध कितें जावन आसा वॉट इज द ऑपोजीट ऑफ पीस समाधानाचे विरोध जावन आसा एंग्जायटी फियर स्ट्रेस टेन्शन उद्वेग भिरांत खवजणी आपाधैर्य आनी धंडळचें निराश जावचें देदेस्पर जावचें जिवितांत बरोवचो सणसो आनी कालुबुलू जावचें हात पांय खामचे म्हणटात पळय त्या परी जावचें आनी आतां आमकां हर एकल्यांक समाधान जायचें म्हणटा आसतना समाधान 3 तरांचें समाधान म्हज्या नियाळाक आयलें इंग्लिशान सांगचें जाल्यार पर्सनल पीस सोशियल पीस आनी एनवायरमेंटल पीस हें बरेंकन आमी समजून घेवया तेन्ना आमकां समाधान चड आनी चड मेळटलें पयलें पर्सनल पीस म्हळ्यार वैयक्तीक शांती म्हळ्यार हांव जें कितें जावन आसा तें हांवें स्विकार करीसी म्हजें काळीज म्हजें मोन म्हजें शिकप म्हजी कूड कितली लांबाय आसा कितली रुंदाय आसा कितली सोबाय आसा कितलो गोरो आसा कितलो सावळो आसा हें हांवें स्विकार करीसी म्हज्या दोळ्यांक कितले दिश्ट आसा म्हज्या माथ्यार कितले केस आसात ह्या म्हजे आवय बापूय कोण हांव खंय जल्मल्लो खंय व्हड जाल्लो आज कितें म्हजो हुद्दो हे हांवें स्विकार केल्यार हे हातूंत म्हाका तृप्ती संतृप्ती आयल्यार ताका आमी म्हणटा पर्सनल पीस म्हाका जर तर म्हजे थंय म्हजेच थकी शांती समाधान मेळायचें जाल्यार हांवें सोम्या लागीं संबंद दवरून काडयेचें सोम्या थंय एक जायचें आनी सोम्याच्या एकवटांत हांवें जियेचें दुसरें जावन आसा सोशियल पीस समाजींत शांती समाधान म्हणजे आमच्या संबंधान शांती समाधान घोवा बायलां मदें शांती समाधान भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें शांती समाधान भाव भयणी मदें शांती समाधान वाड्यांत फिरगजेंत समाजेंत सेसामारा सगळ्या धर्माच्या लोकां सांगता शांती समाधान तिसऱ्या तराचें समाधान जावन आसा परिसराचें समाधान परिसर म्हळ्यार द एनवायरमेंट परिसरांत जर तर घडघडो झगडो न्हय जालें जाल्यार थोड्यांचें शांती समाधान नास जाता विशेष पावस आयल्यार आवड आयल्यार आमचें शांती समाधान नास जाता भुंयकांपणी जाल्यार सुनामी आयलें जाल्यार आनी थोड्या वर्सां पयलें कोविड-19 तें खर गायलें शांती समाधान नास जालें स्टॉक मार्केट पडली शांती समाधान नास जाता बँकां बुडलीं शांती समाधान नास जाता कितेंय तरांचे राजकीय परिस्थिती विरोधपण आयलें म्हणजे आमचे धर्म
जियोवच्याक आमकां विरोधपण आयलें आमकां भिरांत दिसता आनी कितें कितें संगती आमच्या परिसरांत घडटा आसतना आमची शांती समाधान नाश जावची साध्यता आसा आनी हें शांती समाधान नाश जावंक कारण आयच्या संवसारांत जायते तरांचे स्पर्धे आसात स्पर्धात्मक हातूंत शांती समाधान नाश जाता थोडे जाण जाय म्हणून शांती समाधान नाश करून घेतात क्रिकेट मॅचांत खंयची कंट्री खंयचो देश विन जाता काय खंयच्या कंट्रीक विक्ट्री मेळटा विन जाता काय म्हणून ऑस्ट्रेलिया विन जाता की पाकिस्तान विन जाता की इंडिया विन जाता की या इंग्लंड विन जाता थोड्यांक दुसरी एक कंट्री विन जाल्यार समाधान आनी एक कंट्री समाधान विकल्यार समाधान आनी थोड्यांक असले कंट्री जिखल्यार समाधान नाश जाता थोड्यांक हेरांनी जैत जोडल्यारय आपणाचें समाधान नाश करून घेतले आसात आनी थोड्यांचें शांती समाधान नाश जाता फेल जाल्यार चलवणी लाभल्यार लॉस जाल्यार पयशे होगडायल्यार बिजनेस होगडायल्यार परिक्षेंत पास जायना जाल्यार ह्या परिक्षे येतना थोड्यांचें आनी थोड्यांक एंग्जायटी डाक्टरांनी कली पिडा आसा म्हणल्यार तक्षण शांती समाधान नाश जाता डाक्टरांनी पिडा गुण जायना म्हळ्यार ह्या वखदां थोडे पटी चलना जाल्यार आमकां शांती समाधान नाश जाता आनी शांती समाधान भोव गरजेचें मोगाचें जर तर एका भुरग्याक शिकच्या भुरग्याक शांती समाधान आसल्यार तो भुरगो बरें शिकता आनी परिक्षेंत पास जाता जर तर शांती समाधान ना ताका शिकिल्लें ताच्या मतीक रिगाना या तें समजना या ताच्या काळजांत तें उरना ताच्या मतींत उरना परिक्षेंत बरोवंक जायना खंयचो देश अधीक वर्त्या तरान अभिवृद्धी जोडला आयज ह्या देशांच्या समीक्षे प्रमाणे खंयच्या देशांत शांती समाधान आसा की त्या देशांत विशेष ग्रेसकाय प्रगती समृद्धी जाल्या खंयच्या कंपनींत शांती समाधान आसा सगळ्या कामाच्या मनशां मदें त्या कंपनींत चड लाभ जाला चड ग्रेस जाल्या चड अभिवृद्धी जाल्या देखून कोणा थंय शांती समाधान आसा ते चड जोडतात चड ग्रेस जातात चड सक्सेस यशस्वी ते जोडतात देखून शांती समाधान मोगाचें भोव गरजेचें आमी शांती समाधान ल्हानशे संगती खातीर आमी होगडावंक साध्य आसा गेल्या त्या म्हयन्यांत आमचो मनादी बाप वॉल्टर डॅन्सी मेंडोन्स एसवेडी ताचो जुबलेव आसलो आनी ताच्या जुबलेवाचें कार्य 25 वर्साचें ह्या सारकी जिविताचें जुबलेवाचें कार्य मे म्हयन्याच्या 12 तारखेक दवरलें ताचे पयले एका हप्त्यांत हांव पावस येवंक सुरू जालो ही गरजेन मीस दवरलें पूण कार्य ताणें घरा लागींच उक्तें मैदान बरें करून तयार आयकन थंयसर ताजी सगळी तयाराय ताणें केल्ली पूण म्हाका बगलें पावस येता त्या दिसांनी देखून त्या दीस पावस येवंक पुरो देखून हांवें फादर वॉल्टराक सांगलें तुजें कार्य थंयसर घरा लागीं दवरनाका उक्त्या मैदानार इगर्जेच्या हॉलांत दवरया म्हळ्यार ना हांवें मागलां म्हणलो आनी सदांच पावस येता म्हजें शांती समाधान नाश जालां म्हाका भिरांत म्हाका कावजेणी हांवें परतून सांगलें नाका हॉलांत दवरया तो म्हणटा हांवें मागलां आनी ताजी आवय म्हणटा हांवें मागलां फादर पावस येना आदल्या दिसा जोर पावस जायते जाणांचें कार्य सगळी फाट जाली देखून म्हाका बेजार आय फादरापाचें फंक्शन फाट जाता कोण ना फंक्शन फाट जावन जो म्हजी शांती समाधान गेल्या म्हज्या मतीन शांती ना म्हज्या काळजान शांती समाधान ना पूण तांच्या काळजान शांती समाधान दुसरे दिसा दनपारा पर्यंत पावस आयला सांजेर मीस आसलें 5 वरार पावस ना मीस जालें घरा गेल्या पावस ना पूण म्हाका हांवें कोणाकी फोन केलें मँगलोरान पावस आसा म्हण तांणी सांगता म्हाका परतून भिरांत पूण मोगाचें न्हू घरा गेल्या मागीर फंक्शन बऱ्या तरान जालें फंक्शन जावन एक 10 वरार फंक्शन जावन सगळें क्लोज करता म्हणटना शिरंदरीचो पावस पडलो पूण मोगाचें न्हू पूण फादर वॉल्टी की शांती ताच्या आवय की शांती ती म्हणटा आमी पयलें जावन मागलां फादर मोगाचें न्हू मागण्या वरवीं आमकां शांती समाधान मेळटा पळया देवा थंय संबंद दवरल्यान आमकां शांती समाधान मेळटा देवा थंय संवाद चलयल्या वरी आमकां शांती समाधान मेळटा आमचे एंग्जायटी आमचे वारीस आमचे फियर्स आमचे पयसरता मोगाचें न्हू शांती समाधाना वरवीं कितें बरेंपण आसा मोगाचें न्हू हें नियाळ करतना म्हाका 7 संगती नियाळाक आयल्यो 7 एडवांटेजीस ऑफ हॅविंग पीस अँड कामनेस इन आवर लायफ्स पयलें जावन आसा शांती समाधान आसल्या वरवीं आमकां आंतरीक तरान शांतपण आनी प्रशांतपण आमच्या जिवितांत आसता आमच्या काळजांत शांती आमच्या मनांत शांती मात न्ही आमच्या उतरांत शांती समाधान आसता दुसरें शांती समाधान आसल्या वरवीं मतीचें क्लॅरिटी आसा क्लॅरिटी ऑफ मायंड क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स क्लॅरिटी ऑफ प्लॅनिंग क्लॅरिटी ऑफ डिसिजन्स क्लॅरिटी ऑफ आवर नॉलेज जर तर शांती समाधान आमच्या कुडींत आसता तेन्ना
आमचें काम वावर बऱ्या तरान जाता. तिसरें जावन आसा इमोशनल स्टेबिलिटी. शांती समाधान आसलो व्यक्ती कोणा लागीं उलयतना आपरबायन उलयता, कितें उलयता तें उलयता, कितें उलोवंक नजो तें उलयना. देखून शांती समाधानाच्या व्यक्तीचें काजरी जिवीत नंदन जाता. शांती समाधानाच्या व्यक्तीचे भाव भयणी लागीं संबंद सारको आसता. इश्टीण लागीं संबंद बरो आसता. कामाच्या जाग्यार बरो संबंद आसता. वेपार वहिवाट करतना बरो संबंद आसता. गिरायक आयल्यार तांकां मोगान तांकां स्वागत करूंक, तांचे कडेन मोगान उलोवंक आनी वेपार वहिवाट वाडावळ जोडूंक कारण जाता. देखून शांती समाधान मोगाचें न्हू हाचे वरवीं जायते फायदे आसात. चवथें जावन आसा शांती समाधानाच्या व्यक्तीक विशेष गूण भावार्थ आसता, विशेष पातळी आसता, विशेष विश्वास आसता. समियान जेजून म्हणा तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलें. पूण शांती समाधान आसल्यार मात्र तुका नीज जावन सत मानूंक, पातयेणी धरूंक, विश्वास धरूंक तुका साध्य जाता. पंचवें इम्प्रूवड रिलेशनशिप्स. शांती समाधानाचो व्यक्ती जाल्ले तितलें तुका बरे बरे इश्टागती मेळटात, बरे बरे संबंद येतात. आपुरबायन तुज्या भुरग्यांक लागीं संबंद धरूंक जाता, तुका भाव भयणी लागीं संबंद धरूंक जाता. शांती समाधानाचो व्यक्ती जाल्यार समाजांत, समुदायांत, फिरगजेंत, कामाच्या जाग्यार, वेपार वहिवाटांत हर कडेन बरे संबंद आसतात. सिक्स्थ फायदो, 6वो फायदो जावन आसा हेल्थ बेनिफिट्स. जर तर मोतीन तुज्या शांती समाधान आसल्यार कुडीक शांती समाधान मेळटा. एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सर्स पळय सरतात. आनी खातना जेवतना कितें खायचें तें खाताय, पियेतना गरजेचें मात पियेताय. आनी विशेश जावन वायट संवय तुका आसल्यार बेबदेपणाची, सोरो पियोवची, बिडी सिगरेट ओडची, या ड्रग्स घेवची आनी कितें नाका जाल्ले संवय आसल्यार ते सगळे पयस जाता. कित्याक तूं शांती समाधानाचो व्यक्ती. शांती समाधानान तुज्या जिविताक कितें बरें, पवित्र, भाग्यवंत, निश्कळ तें तूं जाणा जाताय. 7वें जावन आसा जर तर शांती समाधान आसा थंयसर उत्पादन वाडटा. कंपनींत उत्पादन वाडटा, प्रोडक्टिविटी वाडटा, गिरायक वाडटात, सेल वाडटा. कितें तूं विकताय ते संगती वाडटात. कितें तूं घेताय तातूंत तूं सारकें घेताय. आनी जर तर शांती समाधान आसा थंयसर चड आनी चड जीक आसता, चड आनी चड सक्सेस आसता, चड आनी चड पास जाताय, डिस्टिंक्शन आसा. थंयसर मान मेळटा, गौरव मेळटा. कितले तूं शांती समाधानांत आसताय तूं कसलेय स्पर्धा आसल्यार थंयसर तूं विन जाताय. आमी पळयता जर तर ते क्रिकेट मॅच आसा इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें, जर तर कोणी एका खेळगड्यान एनी बॅट्समॅन ऑर बाउलर इफ ही लुजस इज पीस, लुजस इज कूल, तो थंयसर झगडो जाल्यार कितेंय सोडवण जाल्यार तूं जिखसा आसल्यार चलवताय. देखून तुका अकरेच्या घडये तुका सिक्सर मारूंक आसल्यार तुज्या मोतीन शांती आसा जाय, समाधान आसा जाय. बॉल येतना सारको बॉलाचेरच दिसला जाल्यार मोतीन समाधान, काळजान समाधान आसा जाय. बाउलिंग करतना सारकें बाउल कर. तुवें त्या मुखल्या खेळगड्याक, त्या बॅट्समॅनाक क्लीन बाउल करीचें. ह्या हाताने कॅच दिशे करीचे जाल्यार, कॅच आउट जायचे जाल्यार तुवें शांती समाधानान तुज्या त्या खेळाचेरच तुजें ध्यान केंद्रीकृत करचें पडटा. देखून आध्यात्मीक वाडावळी शांती समाधान आसल्यार मात्र जाता. देखून मोगाचें शांती समाधानांत वरवीं जायते फायदे आसात. आनी ह्या सर फायदे आपणावंक शांती समाधान हांवें म्हजें करून घेत जाल्यार हांवें कशें तें जोण घेवयेत. मोगाचें हे संगती भोव अपुरबेचे चित दिवन आयका. पयलें जावन आसा मागणें. फिलिपिकारां बरलें पत्र 4th वसर 6व्या वळेंत 7वी वळ पर्यंत आमी अशें वाचता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 to 7. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. 7वी वळ. तो वळ आमच्या जाणवयान आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें उडासुरीचे खंत हुस्को धरचो न्ही. ताच्या बदलाक आमचे खंत हुस्के सगळे समयाचेर आमी गेली जाय. समया समर्पण दिसय. हास्के हुस्के समयाचेर घाला, सोसतन घेता तुमची. हास्के हुस्के म्हळ्यार खंत हुस्को ताचेर घालात, तो तुमची जतन घेता. दुसरें ट्रस्ट इन गॉड. देवाचे संपूर्ण पातयेणी दवर. देवाची परवानगी नासतना माथ्याचो एक केस थंय जडना म्हण जेजून सांगला. रुखाचो एक खोलो थंय जडना. एक थेंबो पावस पडची जाल्यार देवाची परवानगी आसा जाय. देखून देवाचेर पातयेणी दवर. बुक ऑफ प्रॉव्हर्ब्स म्हणयो बूक म्हणटा 3रा वसर 5वी आनी 6वी वळ. प्रॉव्हर्ब्स 3, 5 and 6. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुंदवंतकायेन पातयेणी दवरी नाका.
सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घे आनी ताका सोदूंक प्रयत्न कर आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचेर विश्वास दवरल्या वेळार वर्णूंक असाध्य जालें देवाचें समाधान, दैवीक समाधान. डिवायन पीस वील फिल युअर हार्ट. थर्ड, मेडिटेट ऑन द स्क्रिप्चर्स. देवाच्या उतरांचेर ध्यान कर. कीर्तन 119 Psalm 111 verse 165. तुज्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती मेळटा. तांचे वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राचेर कोण नियाळ करता. देखून म्हाका न्हू हांवें पळयत पुस्तक सदांय वाचचो, सदांय नियाळ करचो. सकाळीं उठून सांजे न्हिदोवच्या पयलीं केदाळा अवकाश मेळटा देवाच्या उतरांचेर नियाळ करचें. म्हाका देखून दैवी कलोरेती मंदिराक कितलीं जाणां येतात. तांची शांती समाधान ती होगडायतात. पिडा आयिल्ल्या वेळार, कॅन्सर जाल्ल्या वेळार, ब्रेन आनी ट्युमर जाल्ल्या वेळार, या आर मारल्या वेळार, या भुरगीं आडवाट्यान गेल्ल्या वेळार निराश जाता, रडतात. म्हाका न्हू ह्या दिसांनी एक आवय हांगासर आयली दुयेंकान घेवन. रेतेर वेळार रडतास कंगाल जाता. ती पडटा आनी लोळटा, कलकिता, बोब मारता. एकल्यान म्हाका विचारलें, फादर ती बायल मनीस भारी रडता, कंगाल जाता, लोळटा आनी हाक बोब मारता, कितें तिका देंवसार लागला की? म्हळें तिका देंवसार लागना. वय तूं तिका पळयता तर तुका देंवसार लागल्या बरी दिसता. कित्याक ती रडता तर ती दुखेस्त आसा. तिणें शांती समाधान होगडायल्या. कित्याक तिजी थंयसर शिकोन आसलें ग्रॅज्युएशन, थंयसर हॉस्टेलांत आसलें, हॉस्टेलांतल्यान भायर घाला. प्रिंसिपलान म्हणून ताका परीक्षा बरोवंक सोडना. ते 11व्या वर्साचें फायनल एग्जाम बरोवंचार आसा. त्या शिकपा खातीर 5 लाख रुपये खर्चिल्यात. तिणें कोणा कडेन रीण काडून तिचो घोव भायर गांवांत काम करता. आनी आतां हें चेडूं कोणाच्या एकल्याच्या मोगार पडला. पळोवंक गेल्यार तो चेडो 10वी सै शिकोना आनी सर वायट सालीचो. ताची आवय इज्रायलांत काम करता. ती पयशे धाडटा, त्या पयशांनी हो ड्रग्स घेता, बिडी सिगरेट वाडटा आनी सोरोय पियेता. हें चेडून ताच्या मोगार पडलां की त्या चेड्यान ताका इस्कालांत तावन त्याच्या कॉलेजींत भायर आपणून दर्या तडयेर थंय हांगासर बोंवडेलां, हॉटलाक आनी व्हेलां. देखून हें केवल खाणा जेवणा खातीर आनी इल्ल्या पयशां खातीर एक ताका मोबायल दिला म्हूण ताच्या फाटल्यान आसा. देखून म्हजी सगळी शांती समाधान नाश जाल्या म्हूण तें भयण हांगासर आयलां. तें खंतीन बेजारायन देवा म्हाका रडोन आसा. जशें सामुएलीची आवय हान्ना त्या सिलोयेंत आसल्या देवळांत दूख हांगळोन रडोन आसली की शांती समाधान नासतना ती रडोन आसा. देवान तिची दया केली, काकूत केली. येली याजाक तिच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हान्ना तूं रडा नाका, देवान तुज्या मागणें आयकलां. येवच्या वर्सां भितर तुका एक पूत जल्मातलो. आनी हान्नाचें दूख बसलें की त्या देवाच्या पांयां तळ्यात ती आयली. ही भयणी देवाच्या पांयां तळ्या आयल्या, ती कशी बरी जातली म्हणून हांवें त्या भावाक सांगलें. आनी 11 त्या रेतरीच्या 11 ती भयण न्हीज जावन बरी जाली. कित्याक थंयसर आमच्या दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या वस्तेच्या रेत्यार वेळार बरें कुमसार आसता, बोगसाण्याची रीत आसता, राज्यसंधानाची रीत, रिकन्सिलिएशना म्हणटा हांव. त्या मागण्या वेळार आवयच्या पांयां पडोन बोगसाणें मागोंक लागलें. सगळें जाणें केल्ली सूख वळखोंक लागलें. आनी आवय त्या दाळा सगळीच वय ती मोगान भरली, धुवेक पटलून धरलें. धुवेचें तिणें बोगसाणें मागलें. ती दोगांय राज्य जालीं. दोगांयनी बरें कावन्सिलींग काडून गेलें. तांकां बरी आंतरीक बरी भलायकेचें मागणें मेळ्ळें. आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी दोगांयकी. सुडकेचें मागणें जालें. वांजराजार करून तांच्या माथ्यार हात दवरून मागलें. आनी 11च्या दिसा वेच्या पयलें दोगांय म्हज्या लागीं आयलीं. म्हणाली, फादर ही रेतेर इतली बरी जाली. पयलेंच आमी हेजे आसले, आमी एका बंदड्यांत आसले, आमी एका काळोखांत आसल्या. म्हजी हांगासर आयिल्ल्यान ताका ताची सुखीची वळख जाली. तें आतां जाणा. तो चेडो ताका सांगुल्लो न्ही. आनी आतां ताची प्रायनी मोगार पडची आनी शिका जाय म्हूण तें जाणा जालें. आनी देवाचें उतर ताका वाचूंक वरते उमेद आयल्या. देवाचें उतर वाचतलें, मागणें करतलें म्हणालें. देखून तांणी म्हाका सांगलें खंयच्या इन्स्टिट्युशनान समस्या जाल्ले म्हूण. थंयसर हांवें फोन केलें तांच्या मुखारच. आनी फोन केल्या उपरांत प्रिंसिपल ओप्पाली बोगसूंक त्या चेडवाक आनी परतून कॉलेजी पाटींग हाडून घेवंक. कित्याक 11ची एक एग्जाम आत उरल्या. ती एग्जाम बरोवंक ताका सोडता म्हणून त्या प्रिंसिपलान सांगलें. वार्डान लागीं उलोवन वार्डानांनी तांकां पाटींग हाडून घेता म्हळें. परतो संतोष बरो नोमतोच्या मापान संतोष आनंद तांचो जालो. ते पळयलो तो भावूय म्हणालो, फादर हांवें दिल्ली तिका देंवसार लागलो म्हूण. तिका देंवसार लागोना. पाप ती खंतीन बेजार आयन आसली ती पडली. देखून म्हाका जेन्ना रेतेर वेळा कोणी पडल्या तक्षण देंवसार लागला म्हणाका तांकां. कोणाक देंवसार लागना तशें सुलाबायन. आनी देंवसार लागल्यार म्हाका जेन्ना दैवी कलोरेच्या मंत्रान सुटकेचें मागणें आसा, देवाचें उतर आयकल्या वेळार म्हाका जेन्ना अपार शांती आमकां मेळटा. चवथें, प्रॅक्टीस ग्रॅटिट्यूड. म्हाका जेन्ना उपकारी मनाचें जाल्ल्या वरवीं म्हाका जेन्ना आमकां दैवीक शांती समाधान मेळटा. तेसलोनिकांकारांक बरयलें पयलें पत्र 5 वर्सर 16, 17, 18 वळ. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18.
सदांच खुशाली जया खाळा नासतना मागा हरी एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दितना म्हाका बरोवन ओमतोंच्या मापान शांती समाधान आमकां मेळटा. 5 जावन आसा फॉरगिव अदर्स हेरांक बक्षिया. कोलोशीकारां बरलें पत्र 3 वस्वर 13 विवळ. कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13. एकामेका सोसून व्हरा, एकामेका दुरसों कारण आसा जाल्यार तुमी एकामेका बक्षिया. आनी थंयसर 15 विवळ म्हणटा वर्स 15. क्रिस्तचें समाधान तुमचें तें राज करतलें. मोगा जेन्ना आमी बक्षिल्ल्या वेळार राज्य जाल्ल्या वेळार क्रिस्तचें शांती समाधान शाश्वत शांती समाधान तुमचें तें राज करतलें. देखून या देवी रेतेर मंदिराक वस्तेचेर रेतेर करा. 4 दिसांची या 2 दिसांची 3 दिसांची या हर एका सणवारा एका दिसाची रेतेर आसल्यार करा. आनी ती रेतेर केल्ल्या वरवीं शांती समाधान मेळिल्ल्या वरवीं पळया तुमी परिक्षेंत कितले बरे मार्क्स काडटल्यात. व्यापार वहिवाटांत कितलो बरो लाभ जातलो. वय तुमच्या कामाच्या जाग्यार कितले बरें काम करून तुमच्या कंपनीक तुमी लाभ करून दितल्यात आनी कंपनीन तुमकां कितलें प्रमोशन मेळटलें. तुमचे पयशे उरतले, वेस्ट जावचे नात, व्यर्थ जावचे नात. खंयसर गेल्यार तुमी सुफळ जातल्यात. आनी 6th पॉयंट 6वो विशय जावन आसा कशें आमी शांती समाधान जोडून घेवयात. लिव रायचियसली नितीन जियेल्ल्या वरवीं. आमकां परने तस्तामेंतांत आमी वाचता जोसेफाची जिणी. जाकोबाचो पूत आसलो जुजे, ताका गुलाम करून एकलो आनी थंयसर पोतिफेराच्या बायलेन सयत ताका वायट काम करूंक प्रचोदन दिलें. जाल्यार पळया तो ताजे वस्तूर सयत पोतिफेराच्या बायले लागीं सोंड धांवलो. पळया मोगाचे न्हू आमी थोडे फावटी हर एक संगती सोडूंक तयार जायचे. आमचें प्रामाणीकपण आमचें नितीवंतपण आमी राखून व्हरूंक. देखून देवान ताका उंच उबारलो. थंयसर इजिप्ताचो प्रधानमंत्री तो ताका केलो. प्रायम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट त्या काळार केदो व्हरतो ग्रेस्त मनीस ताका केलो. सगळ्या राज्यांचेर ताका अधिकार मेळ्ळो. कित्याक तो प्रामाणीकपणान जियेलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी प्रामाणीकपणान जिये. दावीद राय प्रामाणीकपणान जियेलो, देवाचे आशिर्वाद ताका मेळ्ळें. साऊल राय अप्रामाणीकपणान जियेलो, ताणें ताचें राज्यत्व सयत होगडायलें. आमी पळयता तो सोलोमन राय पयलें तो प्रामाणीकपणान जियेलो, देवाचें आशिर्वाद ताका मेळ्ळें. उपरांत खोटेपणान तो जियेलो, देवाच्या दृश्टेतावन तो भायर पडलो, ताच्या जिवितांत तो नाश जालो. आमी वाचता मोगाच्या इजाया प्रवच्या बुकांत 30 आनी 2 वस्वरांत 7व्या वळीर. आयजाया चॅप्टर 32 वर्स 17. प्रामाणीकपण शांती हाडटलें. पळया समाधान आनी संरक्षण नित्य काळी प्रामाणीकपणाचें फळ जातलें. 18 विवळ. म्हजी परजा शांत घरांत सुरक्षीत जाग्यार आनी सुखी सुवातेनी जियेतलें. हालेलुया. शांती समाधान व्यक्ती मोगाचे न्हू अपुर्बेच्या जाग्यार सुरक्षीत जाग्यार आनी सुखी सुवातेनी वय वस्ती करतलो. आनी 7th विशय जावन आसा 7वो विशय जावन आसा सीक द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याक सोद आनी पवित्र आत्म्या ती अभिषिक्त जा. रोमाकारां बरलें पत्र 8वा वस्वर 6 विवळ. रोमन्स 8:6. रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू वर्णूक साज जाली शांती समाधान आमच्या काळजांत मनांत राज करता. दोळे दांपया आनी आमी मागया. सर्वेस्परा देवा तुवें दिवची ती शांती समाधान आमच्या काळजांत राज केल्यार आमकां संपूर्ण बरी भलायकी आनी हर एक आशिर्वाद आमकां मेळटा. बापा तें शांती ती शांती तें समाधान आमकां तूं फावो कर बापा. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर बेसांव घाल बापा. पिडेस्तांची पिडा गुण कर, कश्टातरांचे कश्ट हळू कर, कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. तुज्या मोगांत आमकां सदांच चलय. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. दुखांच्या कोंडान संवसार बुडोवन गेला, दुखांच्या कोंडान संवसार बुडोवन गेला, सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला, सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां, तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां, तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां, तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. भोव मोगाचें न्हू देवाच्या कृपेन आमी सांगाता म्हणलें हांव दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्यान उडास दवरा. डिवायन कॉल सेंटराक केदाळे तुमी येवयेत. मुल्की आसा हांगा, मुल्की रेल्वे स्टेशन आसा 2 किलोमिटर पयस मात्र. मँगलोर टावन 30 किलोमिटर. बडगाक टू द नॉर्थ आनी
उडपी तावन 30 किलोमीटर सावथाक मद्यागात आसा आमचो जागो. हायवेच्या कुशीनच आसा. हायवेर मुलकी बस स्टँडार देवल्यार पर्यंत केवल 1 किलोमीटर किन्निगोळीच्या रस्त्यार आसा. या वस्तेच्या रेतीर आसा, सोनवाराच्या रेतीर आसा. तुमकां हांगासर बरें एक व्हडलें स्टॉल आसा. त्या स्टॉलाक डिवायन स्टॉल आमी म्हणटा. बऱ्यांतले बरें इमाजी आसा थंय, बऱ्यांतले बरें क्रुसिफिक्स, अपुरबायची कांतारांचे बूक, पवित्र बायबल, जाय तसल्यो रेलिको सगळें आसा. तुमकां येवंक जायना जाल्यार ऑनलायन तुमी वचत dccstore.in. DCC म्हळ्यार डिवायन कॉल सेंटर, DCCSTORE.in. थंयसरच तुमी पळोवन थंयसर असले बूक कोंतां तुमी चॉयस करून विंसवण करून तुमी ऑनलायन ऑर्डर केल्यार तुमच्या घराच पोस्टार या पार्सेलार कोरियराचेर येवन पावतात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.